नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। तर आज हांव करता पातोळ्यो। ताका लागून ही हांवें हळदीची पानां घेतल्या, तर ती बरी धुल्या आनी देठ काढून घेतला ताचो, अशी कट करून घेतल्या। ती मोठे पान आसा ते मातशे बारीक 2 कुडके करून घेतल्या। तर पीठ भिजोवपा खातीर हांवें तांदळाचें पीठ 2-3 वाटी घेतलात। तुमकां जितले जाय तितले तुमी घेयात, चड कमी। तर तातूंत आतां चवी पुरते मीठ घालता हांव। आनी आतां ते आमकां गरम उदक घालून कालून घेवपाक जाय। गरम उदक घालून आमकां पीठ भिजोवन घेवपाक जाय। चड आमकां घट्ट करपाचें ना पीठ आनी एकदम पातळ बी करपाचें ना। आतां हें पीठ अशेंच आमी थोडो वेळ झाकण घालून दवरुया। मातशें थंड जातकच मागीर तें मळून घेवपाचें। हें थंड जाता तोपर्यंत आमी तातूंत भरपाचें सारण तयार करया। तर चून करपा खातीर 1 नाल्लाची सोय कातून घेतली हांवें आनी गोड घेतला। तर गोड तुमकां जितके जाय गोड त्या पद्दतीन तुमी वापरात। आतां हें मातशें मिक्स करून घेता। आतां हांवें हांगासर गॅसार कायल दवरल्या, तातूंत हें सगळें आमकां घालून घेवपाक जाय। मिक्स करून घेवपाक जाय अशें करून। आनी हांगासर आमी गॅस चड बारीक करप ना, बारीक केली जाल्यार ताका उदक सुट्टा। आमकां ती सुकी जाल्ली जाय। तातूंत हांव 1 चमचो तूप घालता। थोडीशी हांव तातूंत काजू बियो घालता। ह्यो काजू बियाचे कुडकेच हाडले हांवें बारीक। तो काजू बियाचे कुडके घालता थोडे। थोडी वेलचीची पावडर 1 पाव चमचो। आतां तें बरें मिक्स करून घेवया आमी। हें आतां पातोळ्यांनी भरपाचें चून रेडी जालें आमचें। कलर पळयात तुमी, सुंदर आयिल्लो आसा आनी बरी सळसळीत अशी जाल्या। चिकट जावना, अशी सळसळीत जावपाक जाय। बरी सळसळीत जाल्या। तर हें पीठ आतां आमचें मळून रेडी आसा। आतां आमी पातोळ्यो थापपाक घेवया। पान घेवपाचें, ताचेर पीठ दवरपाचें आनी अशी पातळ थापून घेवपाच्यो। तुमकां दिसता जाल्यार मातशें हाताक उदक लावन घेयात, म्हणजे ते चिकटचे ना। अशें बरें पातळ थापून घेवपाचें आनी तातूंत भितर आमी केल्ले ते चून ते अशें घालून घेवपाचें। आनी अशी फोल्ड करपाची। तर आतां म्हाज्यो पातोळ्यो सगळ्यो थापून रेडी आसा। हांगासर हांवें इडलीच्या आयदनान पोंदाक उदक घालून जाळी लायल्या। आतां हाचेर आमकां पातोळ्यो सारक्यो मांडून घेवपाक जाय। तर ह्यो म्हाज्यो पातोळ्यो सगळ्यो थापून रेडी आसा। आतां हांव त्यो ह्या कुकरान सारक्यो मांडटली। अश्यो मदीं गॅप साणून सगळ्यो मांडून घेवपाच्यो आनी ताजेर झाकण घट्ट दवरून त्यो उकडो पर्यंत, म्हणजे सादारण 15 मिनटां सुमार लागतली। तोपर्यंत ते आतां 15 मिनटां उकडून घेवपाच्यो। 15 मिनटां जालीं। हांगासर पातोळ्यो बऱ्यो उकडल्या, हळदीच्या पानाचो बरो वास सुटला आनी आमच्यो पातोळ्यो उकडून जाल्या। पान सुटपाक लागले, म्हणजे ते रेडी आसा। तर अश्यो ह्यो नागपंचमीक करपाच्यो पातोळ्यो। तुमी करून पळयात, तुमकां आवडटल्यो। आवडल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच सबस्क्रायब करा। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत
मस्त खायात, स्वस्त रावात. देव बरें करूं.